एडिटर्स टेक गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या निमतान जे जे विशय चर्चेक येतात ताजेर आमी हांगा लायव्ह चर्चा करतले आनी ताजे खातीर एक मानेस्त जो मंत्री आसूं शकता, आमदार आसूं शकता, सत्ताधारी आनी विरोधी हांकां ह्या आमच्या स्टुडियोन हाडून ताजे कडेन चर्चा करप, लायव्ह डिबेट करप हो आमचो हेतू आसा. आनी आज आमचे मदीं पर्सन इन फोकस गोविंदबाब गावडे जे कला आनी संस्कृती मंत्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आहात, तांचे कडेन आमी चर्चा करपाचे आहात. गोविंदबाब, चर्चा म्हणटकीर तूं जाणा कला अकादमी सद्या गाजता आनी काल तर कला अकादमीचे ओपन एअर ऑडिटोरियमाचें छत पडटकीर एक तरेची एक डिबेट सुरू जाली आनी खूब एक लोकां मदीं एक राग असो आसा आनी प्रत्येक जाण तुजे कडेन बोट दाखयता. म्हणजे म्हाका दिसलें की तुमकां प्रत्यक्ष हाडून एक चर्चा करची. काल तुमी तुमची भुमिका स्पश्ट केल्या, पूण म्हाका परत एकदां तुमचे कडेन उलोवंक जाय आशिल्लें की 2-3 मुद्दे सामके सरळपणान चर्चेक येतात. 2 वर्सां जावन गेलीं, 2 वर्सां नवी कला अकादमी उबी जावंक शकतली अशी तरी चर्चा करतात आनी एका अर्थान चर्चा ही चालू आसतना कला अकादमीच्या कामाची, बांदकामाची आनी ताचे संदर्भांतल्या कॉन्ट्रोवर्सीची ओपन एअर ऑडिटोरियमाची छत कोसळून पडप इज समथींग व्हेरी डिस्टर्बिंग. एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय राजू बाब की जो ओपन एअर ऑडिटोरियम जो स्लॅब कोसळलेलो आसा तो नवो स्लॅब न्ही, हो एक जुनो जवळ जवळ 40 ते 43 वर्सांचो ओल्ड हो एक स्लॅब जावन आसा. ताजे जे म्हाजी माहिती प्रमाणे ज्या वेळाचेर हो स्लॅब कोसळलो हांव स्वता ड्रायव्ह करून कला अकादमीक बरोबर हांव 11:15 वरांचेर पाविल्लो. रातचो वरां आनी तदनंतर हांव जवळ जवळ 2.5 वरां सकाळची सुद्दां हांव थंय आसा. सकाळी परत हांव 6:30 ते 8:45 ह्या दरम्यान हांव कला अकादमी, कारण म्हाका कला अकादमीची आत्मिकाय आसा आनी हांव म्हजें घर कशें मानता कलाकार म्हणून आनी एक कला अकादमी चेअरमॅन आनी ती आमची जबाबदारी. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज थंय आमी आशिल्ले पूण रात जाल्ली आशिल्ली, काही गोश्टी भितर कितें घडलां तें कळना, म्हणजे सकाळी सुद्दां आमी वचपाचें केल्लें आसलें. दुसरो एक प्रश्न जो आज सातत्यान करता, आतां ह्या कला अकादमी कडेन जरी हांव कला आनी संस्कृतीक मंत्री सुद्दां जर आसलो आनी कला अकादमीचो चेअरमॅन सुद्दां जर आसलो जाल्यार म्हाका दिसता गोविंद गावडेचे विशयी बरेच जाणांक आक्षेप आसा किंवा ताजो तो एक नसाय आसा, नसाय अशें आमी म्हणूया. कारण काम हें कोण करता? काम कला आनी संस्कृतीक संचालनालय करना किंवा कला अकादमी करना. काम PWD करता. PWDचे टॅक्निकल टीम आसा आनी ते कॉन्ट्रोवर्सी आतां 2 वर्सां पयलीं जेन्ना सुरू जाल्ली न्ही, पयलो मुद्दो काडलो टेंडर काडनासून ताका दिली, निविदा काडली ना, डायरेक्ट दिली. ह्या गोश्टीचेर परत आमी येवचे पयलो टेंडर कोणीन कला आनी संस्कृतीक संचालनान काडपाक लागूना, कला अकादमीन काडपाक लागूना. इट इज द टोटल प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द PWD. ओके. त्या दृष्टिकोनांतल्यान खरोखरूच आज म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटा की आमी सगळे लोकांले आयकतात, आमी खांद्यार घेतात म्हणून आमकां टार्गेट हो विशय आसा काय कितें. कारण पयलो मुद्दो तुमी म्हणटा तसो की ताजें टेंडर जे पळय काडपाचें किंवा काडपाचें न्ही, हो निर्णय तुमचे कडेन नाशिल्लो. निर्णय PWD घेतलो. आनी एक म्हत्वाची चर्चा सतत चल्ली की हें बांदकाम चालू आसतना ताजो कन्सल्टंट कोण, ताजो स्ट्रक्चरल इंजिनियर आनी स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट कोण, दुसरें ताजे सेक्युरिटी संदर्भांतले ऑडिट जाला काय कितें, हे प्रश्न जेन्ना चर्चेक आयले न्ही ताका फावो तशें जापो सरकारा कडल्यान आयलो ना. हो जो टॅक्निकल जो पार्ट जो आसा तो एंटायरली ह्या प्रश्नाचें उत्तर PWDन दिवपाक जाय. आनी तांच्यांनी म्हाका दिसता हो जो मुळातूच आतां स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतलेलें आसा, कला अकादमीन करून घेतलेलें आसा, आर्ट एंड कल्चरल करून घेतलेलें आसा. कारण आमी GSEक पत्र बरयल्लें आसलें, गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तांचें सुरू केलें. तेन्ना आमकां कळ्ळें की कला अकादमीची इन डिटोरेटेड कंडिशन आसा. त्या वेळाचेर आमकां कितें तरी निर्णय घेवपाक जाय, कारण आमी रिस्पॉन्सिबल मनीस आसात, आमकां खंय तरी वचपाक जाय. ज्या वेळाचेर कला अकादमी एक खंयच्या तरी मिडियान किंवा प्रिंट मिडियान डेमोलिशिंग हो शब्द हाडलो, त्या वेळाचेर हायकोर्टान सुमोटो कॉग्निजन्स घेतलें. नंतर सरकारान आमचें इंट्रस्ट कितें आशिल्लो, आमकां जें कलाकारांचें रसिक जनांचें मनांतलें जें घर जें आसात म्हळ्यारूच कला अकादमी जी आसात ती सेव करपाक जाय.
आनी आमकांय खबर आशिल्ल्यो ज्या त्या वेळाचेर आनी म्हाकाच न्ही बरेचशे जाणांक तुजें जर एखादें मोठें जर घर आशिल्लें आनी तें परत जर आमी रिनोवेटेड जर करता रिस्टोरेशन करता जाल्यार तुका चड खर्च आनी ताका टायम कन्झ्युमींग आसता हेंवूय आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी तातूंत खर्चाचो कारण हो लोकांच्या पयशांचो डेफिनेटली विनियोग कारण लोकांचे करदात्याच्या पयशांचो. बरोबर. फाटल्या 2004 ताजें पयलें रिनोवेशन केलें मनोहर पर्रीकर आसतना ताका जवळ 27 कोटी खर्च आयलो. ताजेर इन्क्वायरी जाल्ली, इन्क्वायरी जावन पर्रीकर तातूंतल्यान सही सलामत सुटलो. पूण ताजे नंतर एक 20 वर्सां जवळ जवळ म्हजे कोतान प्रत्येक इफी वेळार जी पळय खर्च जाला तो 100 कोटी खर्च आनी प्लस आतां जवळ जवळ 50 कोटी खर्च. नाही हांव म्हणून म्हाका पयले म्हजे शब्दा कडेन येता म्हणून हांव सदांच म्हणटालो 2004 इफ्फी सारकेलो कला अकादमीचेर खर्च केलो. प्रत्येक इफ्फी कला अकादमीचेर ESG खर्च केलो किंवा सरकार खर्च करता. पूण ह्या दृश्टिकोनांतल्यान होच जर खर्च जर आमी एकंदरीत जर आमी एकठांय जर केल्लो आशिल्लो आनी आतां जो आमी परत रिस्टोरेशनाक किंवा नवी कला अकादमी बांदून जाता आशिल्ली हो म्हागेलो पयलो प्राथमीक ह्या गोश्टी कडेन ज्या त्या वेळाचेर गोविंद गवडीन असो तरेचो स्टेटमेंट केलो. साबार लोकांनी म्हजेर टिका करपाक सुरू केली. कोर्टान एफिडेवीट नॉन गव्हर्मेंट NGOन ते गेल्ले आसात. बरोबर. आतां शेवट लोकांचें आयकपाचें कोर्टाचें आयकपाचें का आमी आमची मनमानी करपाची होय विशय आज जे टिकाकार जे आशिल्ले पळय न्ही तांणीनूय उत्तर दिवपाचें गरज आसा. आज ते हात वयर काडटले घडये हात वयर काडटले कारण हें पडलें अरे आज एक म्हत्वाचो हो जो चार्ल्स कोरिया फावंडेशन पळय आसा तांणी सुरवातेच्यान आक्षेप घेतिल्लो जेन्ना मोडटात रिनोवेशन करतात आमकां कन्सल्ट केलें ना अशें तांचें म्हणणें. सो तांकां मागीर केलें न्ही कन्सल्ट. पळय ह्या गोश्टीचेर परत उलोवपाक हांव शकना कारण कित्याक सांग कला अकादमी इज एब्सोल्युटली इन बिल्डींग ऑफ द गोवा गव्हर्मेंट. येस हो एक विशय आसा. बरें आमी तो फाटले चर्चेन उलयल्लो चार्ल्स कोरिया हो आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचो स्थापत्यकार. जरी ते असले खरे तरी तुम्ही जाणात सगळे कलाकार जाणात आमचे सारखे जे कलाकार ते नाटक करतात ते जाणात. कला अकादमीच्या व्हडल्या जे पळय थिएटर आसा थंय पुणच्यान उदक येवन ते डिग्रेड जायत आशिल्लें. बरोबर. न्ही दोन गोश्टी म्हाज्या माहिती प्रमाणे जो म्हाका हांवें इंजिनियरींग बॅकग्रावंड लिकेजीस फ्रॉम द स्लॅब आणि सिपेजीस फ्रॉम द बॉटम दीज आर द 2 words मेड द कला अकादमी into this deteriorating condition. हांव तुका सादी एक गोष्ट सांगता. जस्ट नाव आय हॅव सीन वन पोस्ट वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट किंवा जो ह्या फिल्डान आसा एक फेसबुकाचेर पोस्ट घातला. जे लोकांक ज्ञान आसा ताणें एक म्हणिल्लें आसा की 43 years कला अकादमी जालें तेचेर लायफ लॉंग स्पॅन कितलें आसपाक शकता हो विचार करपाक जाय. कारण ज्या त्या वेळाचेर आमी जेन्ना हो प्रश्न लोकां मुखार हाडे आमी खबर आसा न्ही म्हाकाय खबर आसा त्या वेळाचेर सगळे सायडीच्यान टार्गेट जाले. शेवट गव्हर्मेंट हॅज कम टू द कन्क्लुजन दॅट बाबा आमी जशें रेकमेंडेशन आशिल्लें कोणाचें रेकमेंडेशन आशिल्लें जे आमी एजन्सी जे अपॉयंट केल्ले आशिल्ल्यो GC आनी JEM आनी IITचो जो रिपोर्ट जो आशिल्लो ताचे प्रमाणे चल स्ट्रेंथनिंग करपा खातीर वी हॅव टेकन अ कॉल. नाव दीस इज अ एक्सिडंट. बाबा गोविंद गवडीन किंवा त्या PWD इंजिनियर जे काम जे करतात ह्या लोकांनी तो स्लॅब कोसळून न्ही काही गोष्टी कशा कांय तज्ञांची अशी एक आक्षेप कालच्यान आमी आयकतात तो असो की आमकां एक आमी धरून चल्ले की ह्या स्ट्रक्चराक 45 वर्सां जाल्यात आनी जी पळय तुमी कला अकादमी आतां रिनोवेट करतात तें वेगळें स्ट्रक्चर आनी हो जे पळय कितें ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा हो कला अकादमीच्या मेन स्ट्रक्चराचो भाग नाशिल्लो ताजे नंतर तो तयार केला आनी त्या स्ट्रक्चराक तुमचें पळय जें रिनोवेशन किंवा तुमचें पळय जें आतां पुनर्बांदणी जावपाचें तातूंत तो येना हें खरें न्ही. हो पार्ट ताका रेकमेंडेशन एक गोष्ट लक्षांत दवरपाक जाय. बरेचशे जाणांक खबर ना हो जो काल जो भाग जो कोसोन जो पडिल्लो आसा इट इज नॉट अ RCC स्ट्रक्चर. इट इज अ फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर कॅन्टिलिव्हर अशें म्हणटा. म्हणजे फॅब्रिकेटेड म्हणल्यार इट इज लोखणाचें फॅब्रिकेटेड लोखणाचें हें स्ट्रक्चर. इट इज नॉट अ रिएनफोर्स कॉन्क्रीट ताका पिलर नासतात जे वयल्या वयर जशे कॅन्टिलिव्हर बीम. आतां म्हाका एक सांग पळया मुखार जर एक आमी जर पाटीत जर घालतले जाका आमी कॅन्टिलिव्हर अशें म्हणटात जाल्यार ती भितर कितली ताका घटसाण आसपाक जाय हो विशय सामान्य मनीस हो विशय आसा. आतां ज्या त्या वेळाचेर भायल्यान जर आतां जर आमी पळयलें आय बीम जेन्ना सायटीचेर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता त्या बिमाक तशें करोजन बीन दितपत कांय जावना पण भितरलो जो पार्ट जो आशिल्लो तो वीक जालो घडये अशें म्हाका दिसता. अंदाज दिलो ना इतले भितरलो पार्ट IIT इनवॉल्व आशिल्ली इंजिनियरींग इनवॉल्व आशिल्ले
तातूंतले तज्ञ इनवॉल्व आशिल्ले जे स्ट्रेंथनिंग आनी ताजी पळय जो कितें स्ट्रक्चर. बरोबर. आता ह्या संदर्भात ऑलरेडी गोवा गव्हर्नमेंट गोयचे मुख्यमंत्री आज शॉप फ्लोराचेर, आज असेंब्ली फ्लोराचेर आज एश्युरन्स दिल्ले आसात की आमी नवी PWDचो रिपोर्ट आमी मागयतले, GECचो आमी रिपोर्ट घेतले आणि स्पेशल पार्शल इन्क्वायरी जावची. ह्या गोष्टी कडेन हांवूय प्रामाणीक आसा. कारण हांवें म्हज्या ज्या वेळाचेर रातचो हांव 12 ते 2:30 सुद्दां आशिल्लो, आय हॅव गिवन अ क्लियर इन्स्ट्रक्शन टू द असिस्टंट इंजिनियर हू वॉज ऑल्सो प्रेझेंट ओवर दॅट. आमकां फॅक्ट फायंडिंग्स आनी इमिडिएटली हांवें रातचो 12 PCक फोन केल्लो आसा. आय हॅव ऑल्सो कम डावन अगेन इन द मॉर्निंग. हांव पर्सनली ह्या गोष्टी कडेन गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा, आदरणीय बांदकाम खात्याच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा की बाबा हेची थरो चवकशी जावपाक जाय. कारण हेका कोणाक रिस्पॉन्सिबल आमी धरपाक शकना. पण इट इज द ओल्ड स्ट्रक्चर. एक गोष्ट कशी आसा, दावो आसा की ही स्ट्रक्चर ओल्ड जाल्लें आनी पावसान पूण एक सांग म्हाका, ताजे वयर हालीं आतां स्ट्रक्चर आतां कॅन्टिलिवर ताजे सगळे खांबे ना, फाटल्यान ते एक गोष्ट हांव तुका सदांच सांगपाक सोदतालो, म्हणजे एज अ बीइंग म्हाका इंजिनियरींग नॉलेजच्या दृश्टिकोनांतल्यान उलयता. आतां अशें ह्या 20 वर्सांच्या म्हज्या कार्यकर्तेन तरी फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चराचेर स्लॅब हो ज्या वेळाचेर पयलू जेन्ना आशिल्लो, म्हणजे म्हाका दिसता बरेंच आयज कोणी तर रिपोर्टरान म्हाका एक केलो तेजेर घाल. हांवें म्हणलें तें म्हाका खबर ना, तो डिझायन हांवें करून नाशिल्लो. स्लॅब घाल्लो, फॅब्रिकेशन जे स्ट्रक्चर जें आसा तेजेर स्लॅब ऑलरेडी पयलो आशिल्लो न्ही. पूण आतां ताजेर कितें तरी वॉटरप्रुफिंगाचे लेप किंवा थर चडयल्ले. आतां म्हाजे माहिती प्रमाणे आमी एंटायर जो कला अकादमीचो जी आसा ताजेर टोटल वॉटरप्रुफिंग केल्लें आसा हें म्हाकाय खबर आसा. फाटल्या 2 वर्सां आता हे जे वॉटरप्रुफिंग फाटलें म्हाका दिसता 1.5 वर्सां पयलीं हें कंप्लीट जाल्लें आशिल्लें. हें आतांची गोश्ट न्ही. आतां फक्त ह्या 1 वर्साक हें जाल्लें आसात, कितें जाल्लें आसात, तेजें फिनिशींग काम सुरू आसा. आतां हांवें म्हणलां कला अकादमीची एंटायर बिल्डींग जी आसा पळय न्ही, त्या बिल्डिंगेचें वॉटरप्रुफिंग 100% जाल्लें आसा. कारण त्याची थिकनेस पयलू ऑलमोस्ट काही कडेन 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर एक्चुअली आसपाक जाय. नॉर्मली मॅक्झिमम 25 सेंटीमीटर इन्क्लुडींग द वॉटर प्रुफिंग लेयर. आज बरोचसो लोड जो आसा तो ह्या कामाच्या अंतर्गत आमी काडून उडयलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता तूं एवरीवेअर जर खंयचो जर स्लॅब जर तूं चेक करीत जाल्यार म्हाका दिसता इट वील नॉट गो मोर दॅन 25 सेंटीमीटर. करेक्ट. विच इज सेल्फ डिझायन आसपाक जाय. तेजे पेक्षा आमी ऑलमोस्ट 35 सेंटीमीटर स्लॅब आमी काडून उडयलो, म्हणजे वजन आमी हलकें केल्लें आसा. काय न्ही. आता हे वजन कशें आसा, टेक्निकल बाजून आमी भरपूर काही गोष्टी टेस्टी ताजेर भितर कोर्स टेस्ट म्हणून जाल्ली आशिल्ली, ताजेर भितर हाफ शेल्फ टेस्ट जाल्ले आशिल्ले, रिबाउंड हॅमर टेस्ट जाल्ली आशिल्ली. अशे विविध टेस्ट करून ताजेर रेकमेंडेशन दिल्लें आशिल्ली, सजेशन्स दिल्ले आशिल्ले. आतां हांव काल त्या वेळाचेर हांव रिपोर्ट जेन्ना पळयतालो त्या वेळाचेर म्हाका खंयच आढळलें ना की हो जो पर्टिक्युलरली जो स्लॅब जो कोसळलेलो आसा ताका रेकमेंडेशन आशिल्लें. ताका रेकमेंडेशन तशें कांयच ना, कारण तो एंटायर स्टील स्ट्रक्चराचेर आशिल्लो. इट वॉज नॉट अ RCC स्ट्रक्चर. आनी म्हणून तें एखादें स्कीप जालें आसपाक शकता. इट इज म्हाजे असो अंदाज आसा. हांव म्हजें फर्म मत अशें म्हणना. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आसात. हांव तुज्या माध्यमांतल्यान हेंवूय म्हणत की जाल्यो त्यो काही गोश्टी बऱ्या खातीर घडल्यो. कारण येदा कदाचित कला अकादमी लोकार्पण जाल्ली आशिल्ली आनी हो कार्यक्रम सुरू जाता आसतना हो इन्सिडंट घडिल्लो आशिल्लो जाल्यार खूब हानी जाता आशिल्ली. म्हणून हे आमकां एक सिग्नल जावन आसा. बरोबर. कारण आनी आतां दुसरें हांव परत म्हणटा, हांव जेन्ना कला अकादमीचो चेअरमॅन म्हणून आदरणीय आदले मुखेलमंत्री मनोहरबाब पर्रीकर हाणेन म्हाजे जबाबदारी दिल्ली, ताच्या पयलीं काही गोश्ट म्हाका कळ्ळें की हांव एक रावंड मारता आसतना की हो विशय आजचो आनी कालचो न्ही, की बाबा कला अकादमीचे सगळे टोटल स्टील जें आसा तें डिटोरेट जाल्लें आसा. आनी म्हणूनच आणि बरेचशे चेअरमॅन जावन गेले, कोणी हाजेर लक्ष दिलें ना. म्हणजे आज म्हाका आनी एक गजाल खरी ती अशी की तुमी जे पळय आतां रिनोवेशन वर्क जे पळय चलयलां तेंय बरेंच जालें न्ही, नाजाल्यार केन्ना खंय कितें आज जे कोण टिकाकार जे आसा तांकां आयज कळपाक जाय. घडये हेका हातूच घालूं नाशिल्लो. दोनूय बाजून लोक उलयताले घडये ह्या कला अकादमी हातूच घालूं नाशिल्लो. कला जसो हो स्लॅब पडला आनी ताजेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा रिपोर्ट जे इट इज अर्जंट प्रायोरिटी, यू हॅव टू टेक अप द वर्क, अदरवायज एंटायर कला अकादमी इज गोइंग टू कॉलेज. दीस इज स्पेसिफिकली मेन्शन इन द रिपोर्ट. कळ्ळें न्ही. आनी इमिडिएटली आमी मागीर मूव केलो. वी हॅव रिटर्न अ लेटर टू द
PWD आणि PWDन मागीर कन्सल्टंट अपॉइंट करून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमचो रोल थंय सोंपता. आतां परत जर गोविंद गावडेकूच टार्गेट करतले कला अकादमी इवन कालचे तुजे पेपरार सुद्दां गोमंतकाचेर सुद्दां आयिल्लो आसा मंत्र्यांनी राजीनामा दिवप. कारण कितें जबाबदार आमी अशें म्हणलां जबाबदार मंत्र्याचो राजीनामो घेयात. आता जबाबदार म्हाका दिसता 43 वर्सां पयलू कला अकादमी स्ट्रक्चर केल्ली त्या मंत्रित्व संस्थान आसा काय कितें तें आमकां खबर ना. म्हणजे तेका कारणीभूत आमी धरपाचें. म्हणजे आतां हें कॅबिनेट जें आसा तेका तशें तुमचें म्हणणें आसा तशें म्हणणें तुमचें आसा की खंयचें न्ही कितें आसा सरकार म्हणटकीर ताजे कडेन लोकांचें लक्ष आसतलें. ऑफकोर्स आसतलें. तुमीच म्हणलें जर समजा कामगार जर थंय सकयल आशिल्ले कोणी न्हिदिल्ले रातचे आनी जर स्ट्रक्चर पडिल्लें आनी जर जालें जाल्यार देशभर बोवाळ सामकें जाता आशिल्लें. आनी म्हाका दिसता काल देव सुद्दां आमचो बरो आसा. कारण इतलें सगळें देवाच्या काळार आमकां सांगणें आसतलें इतलें सगळें बरें केल्लें आसा. कालूच थंय सेक्युरिटी जेवपाक बसना सदांच. म्हणजे म्हाका थंय गेल्या नंतर हे काही गोश्टी कळ्ळ्यो आसा. म्हणल्यार गॉड इज विथ अस. गॉड इज विथ अस. ह्यो काही गोश्टी घडले ना. तुम्ही हातूंत भितर क्लियर म्हणटात की तुमचो रोल एज ए कला अकादमीचो चेअरमॅन आणि तुमचो रोल एक चेअरमॅन ऑफ द पेरंट बॉडी आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट हांचो काम हांचो रोल हांची भुमिका तो कॉन्ट्रॅक्ट जसो PWD कडेन काम सोंपयलें तुमचो रोल सोंपलो. हांव एज फार एज रोल सोंपलो अशें हांव हात वयर काडपाक शकना. ओके रोल जर सोंपिल्लो आशिल्लो न्ही म्हाका दिसता तुमच्याच पत्रकारांक मिडियाक घेवन हांव म्हाका दिसता 5-6 फावटी तरी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. खंयचो मंत्री करता आशिल्लो आनी कोणीन कितलें करून दाखयलेलें आसा. बरोबर. कारण कला अकादमीचें तें तुमचें काम एज ए मंत्री काम वेळेर जावप वेळचे वेळार काम जावप परफेक्शन पळोवप मागीर तुजी जबाबदारी न्ही ती कन्सल्टंट नेमून बरे तरेन काम शेवट घर पळय घर मालक जो आसा पळय न्ही मालक सगळें कितें कन्सल्टंटाचेर सोडटलो काय आपल्याक कशें बाबा हें बरें जावपाक जाय ती क्वॉलिटी बरी जावपाक जाय ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपा खातीर म्हागेले सुद्दां जे टॅक्निकल थोडो स्टाफ आसा ते काही गोश्टी हे सजेशन्स आसा. कारण पळय दे आर नॉट द मास्टर. मागीर कला अकादमीचो चेअरमॅन म्हणून तुमी स्वता कन्सल्टंट नेमिल्लो काय ताणीच सगळें नो कला अकादमीन किंवा आर्ट अँड कल्चरान कन्सल्टंट खंयचेच काय नेमुना काय न्ही. म्हणटकीर तुमची जबाबदारी काम कशें चल्लां आनी वेगान चलून काम करून घेवप तुमची जबाबदारी. पूण मागीर ते PWD हें फुडलें काम रोल ऑफ द PWD. बरें म्हाका सांग पळय पूण मागीर आनी एक गजाल आसा PWD म्हणटा तें सदां इतलें वादन आयलां आनी आमी सदांच पणजे पळयतात पणजे पावसान बुडटली पावसान बुडली. पणजेन एक बरोबर 4 कामां हातान घेतली. एक स्मार्ट सिटीचें दुसरें सिवरेज तिसरें PWD करता आपली वेगळीं कामां. ह्या गोंधळान भितर PWDचेर सदांच आरोप येतात. PWDन आपल्या खांद्यार हें अशें नाजूक काम घेवचे परस ते खंयचे तरी एक बऱ्या एजन्सी कडेन कित्याक दिलें. गोवा गव्हर्मेंटा कडेन पायाभूत सेवा महामंडळ आसा ना हांगाच सारकें. एक्चुअली हें GSIDCचूच काम घे म्हणून सांगिल्लें. पण GSIDCन आमी 10 कोटीच्या सकयल काम घेना म्हणून आमकां पत्रूय भरलें आसा. दे आर ऑन रेकॉर्ड. आनी म्हणून ते आमी PWD कडेन दिल्लें आसा अशें न्ही की. आनी एक गोश्ट सांगता आज बरेचशे जाण PWD इंजिनियरांक टार्गेट करता. मुखार ह्योश्यो काही गोष्टी ज्यो ओल्ड बिल्डींग ज्यो आसा पळय न्ही PWD इंजिनियर म्हणटाले बाबा आमी तितून भानगडी पडना आमकां नाकाच तें. कारण अशी तरेची टिका कारण PWD इंजिनियर कितें चूक केली म्हणून तो स्लॅब तांकां स्लॅब पडपाक जाय म्हणून तेणें अशें काही गोश्टी केल्यो. खंयचो PWD इंजिनियर फाल्यां सकाळी ह्यो ओल्ड बिल्डिंगाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो कोण घेवपा ना. हो एक मानसीक हो एक वेगळ्या फिल्डान आज विचार करप. PWDन जबाबदारी घेवपाकूच जाय. हे कंत्राट हे पळय लोक PWDन पळय इंजिनियर्स वतात ते इंजिनियर काय सामकी सुखाची नोकरी करपाक बरोबर रायट तांची जबाबदारी आसता. PWDचे चीफ इंजिनियराची जबाबदारी आसा. PWDचे मंत्र्याची जबाबदारी आसा की बाबा थंय एफिशियंट कार्यक्षम आनी जबाबदार अशे तरेचे इंजिनियर्स आनी सिस्टम तयार जातली. राजूबाब हांवें फक्त काही गोश्टी थंय इन्स्पेक्शनात केलें ना. फ्रिक्वेंटली हांवें PWD इंजिनियर्स म्हणनाका म्हजे आर्ट अँड कल्चर म्हणनाका आमी मिनिटेड आसा. म्हाका कला अकादमी कितली क्रुशियल आसा आनी कितली इम्पॉर्टंट आसा म्हाका खबर आसा. तुजेर मेन टिका जाली ती कितें की जे काम 1 वर्सान सोंपपा जाय आशिल्लें ते 2 वर्सां जावन गेलें. हांव तुका हेंच लोकांक कारण लोक कलाकार देशांतले आनी विदेशांतले कलाकार विदेशांतल्यान येता रे विदेशांतल्यान येता. बरेचशे अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा आज 5-5 वर्सां जायना. हांव सदांच सांगता नवें काम करपा खातीर फावंडेशन घातलें तें वयर काडलें तें फिनीश करपाक खूब इजी आसता. हांव सदांच ऑन रिकॉर्ड आहा मिडियाचेर रिकॉर्ड आहा की अनुभवांतल्यान काही गोश्टी हांव सांगतालो की
रिपेअर जे त्या वेळाचेर आमी काम करतात, एक जर आमी हांगा हात लाग जालो वा दुसरे कडेन एक्झॅक्टली ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी टायम कॅल्क्युलेशन्स हे सुद्दां तितून करप आसता. म्हणून आनी दुसरी गोष्ट कशें आहा, आमी जर फास्ट जर ह्या लोकांच्या फाटल्यान जर काम करपाक लागले धांवले जाल्यार एखादें ह्यो काही गोष्टी आसा न्ही. पळय म्हाकाय खबर आसा, कलाकारांची सेंटिमेंट्स म्हाका खबर आसात, बाकीचे पॉलिटिकल पळय पॉलिटिकल पार्टी आज आमचेर विरोधकांचेर आयज विरोधक म्हणून ते तेंची भुमिका करता, पण विरोधक कितले पर्यंत आसता. आतां ह्यो सगळ्यो काय म्हाका दिसता आज जे पॉलिटिकल जे पार्टी जे आसा ते गोविंदाक पर्सनली टार्गेट करता, पर्सनली. जाल्यार इतलोच जर तेंचो आनी ते म्हणटा कितें करप्शन केलं म्हणटात. आतां स्लॅब पडप हो करप्शन? मनशान उलयत आसतना सुद्दां काही गोष्टी विचार करपाची गरज आसा. बरें, गोविंद गावडे हॅज नॉट फ्लोटेड एनी टेंडर, कला अकादमी हॅज नॉट फ्लोटेड एनी टेंडर, देन वेर इज द क्वेश्चन कम्स ऑफ करप्शन ऑन द गोविंद गावडे. म्हणजेच खंय तरी गोविंद गावडे मुखार वता, गोविंद गावडे बहुजन समाजांतलो मुखार एक भुरगो वता म्हणून ताचे पांय ओडपाचें हें षडयंत्र अशें म्हाका आज वास लागिल्लो. तुमकां अशें दिसता की दिस इज टोटली पर्सनल. It is very, very personal. जाल्यार तूं म्हाका प्रूव कर न्ही. आय एम आस्किंग यू वन सिंपल क्वेश्चन की बाबा आतां तुजेंच दवरया, तुमी आज म्हजेर बरयलेलो आसा, गोमंतकाचेर तुमी आज अग्रलेख बरयलेलो आसा की रिस्पॉन्सिबल मंत्र्यान आज राजिनामा दिवचो. म्हाका एक सांग पळय, आतां वेर आय एम कनेक्टेड विथ द स्लॅब, कॉलेप्स ऑफ द स्लॅब, आणि हे तुका पर्सनल घेवप ना. रिस्पॉन्सिबल दोन मंत्री जाले ना, दुसरो पीडब्ल्यूडी मंत्री. तुम्ही स्पेसिफीक नाव घालपाक जाय आशिल्लें. तुम्ही स्पेसिफीक आज टार्गेट कोणाक जाता? टार्गेट फक्त गोविंद गावडे जाता, जो गोविंद गावडेचो 1% सुद्दां रोल ना, रोलूच ना. आज आमकां कळ्ळें न्ही. एक गोष्ट आज हांव पळय हे जे लोक आसा पळय ते नॉन टेक्निकल मनीस, जाल्यार टेक्निकल मनीस हांव ताजे बरोबर केन्नाय डिबेट करपाक तयार आसा, केन्नाय डिबेट करपाक तयार आसा. इट इज आय एम नोवेर इनवॉल्वड इन दीस. अगेन एंड अगेन लास्ट 2 years आय एम सीइंग दॅट एवरीबडी इज टार्गेटींग मी. कारण गोविंद गावडे बरें काम करपाक गेलो म्हणून म्हाजेर टार्गेट काय कितें असो विशय आसा. गोविंद गावडे ही कला अकादमी ह्याच पयशांनी नवी कला अकादमी जातली हो स्टेटमेंट सुद्दां मागेलोच आसा. एक गजाल खरी, जेन्ना राणे आसतालो न्ही, राणे खंयचो कलाकार म्हणून राण्याचेर टिका जाताली. आज तूं एक कलाकार तुवें आसा बरोबर मात, आनी हांव टिकेक समर्थपणे उत्तर दिवपा खातीर हांव खंबीर आहा. तेवूय बी एक गोश्ट आमी कितें हात बे म्हणपा ना आनी हातूय आमी सकयल गेलो ना. कारण पळय बरें जाल्यार क्रेडीट घेवपा खातीर सगळें येता, पूण जेदे वेळाचेर काही गोष्टी अपयश येता किंवा अपयश म्हणून काही गोष्टी एक्सिडेंट घडटा तेजी सुद्दां जबाबदारी आमी घेवपाक जाय. आतां ती पॉझिटिव्हली घेवप नेगेटिव्हली घेवप हे त्या मनशाचो विचार आसता. पूण आज ज्यो काही गोष्टी पर्सनली म्हणलें न्ही, विरोधकच न्ही, बीजेपी तुमकां टार्गेट करता. सो म्हाका अजून तुमचेर एक असो आरोप जाता की तुमी बीजेपीच्या फंक्शनाक तुमी तांचो तो पळय कितें झेलो घालून तुमी येनात. हांव कितलेशे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसात, म्हजे पोस्ट आसात, म्हजे हांव घर घर लोकांक भोंवपा खातीर गेल्लो आसात. हो आरोप अत्यंत चुकीचो आसा. म्हणजे कशें आसा न्ही, लोक कोण उलयता म्हाज्या आनी भारतीय जनता पक्षाच्या पक्षा कडेन खंय तरी कोत्रसाण जावची हें कोणाक दिसता मरे. गोविंद गावडे आज मुखार वता. गोविंद गावडे आज बहुजन समाजाचो एक आवाज जावन आसा आनी हो आवाज बंद करपाचे हे लोक जे म्हाजे विशीं तांकां नसय आहा पळय न्ही ते लोक हे उलयता. हें ओपन तांकां सांगता. ते मागीर भारतीय जनता पक्षाचे आसूं किंवा विरोधकांचे आसूं, आय एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो हातूंत भितरल्यान एक निश्कर्शाचेर आमी आज येवयता अशें की तूं स्वता हातूंत भितर डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट दिवपान किंवा तो इम्प्लिमेंट करपान तूं खंयच तुजो हात नाशिल्लो. म्हजो खंय हात आसा ते तुमी दाखया न्ही रे. एक्झॅक्टली. आनी दुसरें आतां जी पळय इन्क्वायरी 2 लेवलाचेर, एक PWD व्हायट पेपर काडटले म्हणटा. आतां व्हायट पेपर म्हळ्यार कितें अर्थ? ते हांवें म्हणूं ना, पण व्हायट पेपर म्हळ्यार जो फॅक्ट अँड फॅक्च्युअल्स फायंडींग. एक्झॅक्टली. फॅक्ट अँड फॅक्च्युअल फायंडींग. वॉट इज द रिजन बिहायंड द कॉलेप्सिंग ऑफ दीस स्लॅब. पण आतां जर जोक तोच जाता न्ही, जर PWDच एक कॉन्ट्रॅक्ट दिता, PWD कन्सल्टंट नेमता, PWD PWD इज नॉट गोइंग टू गिव्ह द व्हाईट पेपर. द रिपोर्ट्स विल बी टेबल्ड. आतां दोतोर आमच्या आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें मरे, वी आर गोइंग टू टेबल द पेपर. तांणी म्हणलां पार्शल इन्क्वायरी जावची म्हणून आमी IIT रुरकी, त्याच प्रमाणे GC आणि त्याच प्रमाणे PWD प्रायमरी फेसिसाचेर PWDन आपलो अहवाल दिवपाकूच जाय. इट इज मेंडेटरी रिपोर्ट, कारण दे आर द ओनली पीपल हू नोज बेटर. कारण आणि दुसरी एक व्हाईट पेपर आणि एक तुमकां सगळ्यांक व्ह्युअर्सांक हांव सांगपाक सोदतां, जे जे जाग्याचेर आमी काम केल्लें आसात थंय सगळे फोटोग्राफ्स आसात.
थंय ते सगळे ऑडियो आसा आणि मागीर काम कंप्लीट जाल्या नंतर सुद्धा व्हिडिओ आसा. ह्योय काही गोष्टी आसात आमकां खबर आशिल्लें, कारण ज्या वेळाचेर आमी रिपेअर जेन्ना काम करतात त्या वेळाचेर आमकां ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी खबर आशिल्ल्यो की टिका ही जातली, बरें जाल्यार टिका जातली, वायटूय जाल्यार टिका जातली. म्हणून आमी खूब प्रिपेर्ड आशिल्ले. आमचे कडेन व्हिडिओ रिकॉर्डिंग्स आसात, आमचे कडेन फोटोग्राफ्स आसात, आमचे कडेन पयलें कशें काम आशिल्लें आनी आतां कशें काम जालें. एक गजाल म्हाका आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला, एक तुमचें लक्ष नडून येता. जेन्ना वाजपेयी अटल ब्रिज पळय जेन्ना काम चालू आशिल्लें, तोच कॉन्ट्रॅक्टर सुरताक गुजरातान काम करतालो आनी तो पूल कोसळ्ळो. तेन्ना हांगा मुख्यमंत्री आशिल्ले मनोहर पर्रीकार, ताणें ताबडतोब IITक सांगलें हाजेर लक्ष दवरात आनी ताणें हो पूल कंप्लीट जायसर IITक सांगलें तूं हाजेर लक्ष दवरून तें बांदकाम तयार करून घे एज ए कन्सल्टंट. हें कोणेंय काम करूं, पूण एज ए आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आनी एज ए कला अकादमी विशीं लागणूक आशिल्लो कलाकार म्हूण तुका अशें दिसना की खंयच्याय गव्हर्मेंटान कालचें, पूण हें काम कंप्लीट जायसर एक कन्सल्टंट तुज्याय मर्जीन भितर थंय आसचो, हें काम बरे तरेन करून. बरो प्रश्न केलो तुवें, लोकांकूय कळपाक बरें. एक्झॅक्टली. जें स्ट्रेंथनिंग एंड रिट्रोफिटींग जें काम जें जाल्लें पळय न्ही, इट इज टोटली अंडर सुपरविजन ऑफ द IIT मद्रास आनी आमचे कडेन रिपोर्ट आहा. आतां ओन्ली फिनिशिंग कामाचेर तें ना. आतां हें काम केन्ना जाल्लें आशिल्लें लास्ट, आनी तसो रिपोर्टूय आसा. बरो प्रश्न केलो तुवें, लोकांक कळपाक बरें. इट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द IIT मद्रास आनी ताचें सिग्नेचर. हें कला अकादमीचें काम, कला अकादमी स्ट्रेंथनिंग जेन्ना काम करता पळय, म्हणून हांव तुमकां सांगता उलोवणारे आनी टिकाकार टिका करपाक. दिस इज ए इन्फॉर्मेशन. हें म्हाका तेच सांगता न्ही तुका. इट वॉज सुपरवायज्ड आनी ताजो रिपोर्ट्स आसा. इवन आमी टेस्टिंग मटेरियल केल्लें आसात. वॉट एवर द नॉर्म्स एंड रेग्युलेशन वीच हॅज टू बी एडॉप्टेड फॉर द कन्स्ट्रक्शन एंड द रिपेअर वर्क, ह्यो सगळ्यो काही. आतां निमाण प्रश्न की हें जें आतां पळय छत कोसळ्ळां तें आतां रिनोव्हेशनच्या भागाचो भाग म्हणून तेंय परत बांदतले. आतां दॅट वी वील गोइंग टू टेक अ कॉल. पळय ऑडिटोरियम आमी सगळो स्टेअर सिटींग हे सगळ्यो काही गोष्टी रेडी आसात. ओन्ली आतां कॅन्टिलिवर ते तयार तुमकां करचें पडटा. कॅन्टिलिवर म्हणजे म्हाका म्हाजे माहिती प्रमाणे वी हॅव टू गो फॉर द पिलर्स. आतां आनी ते कॅन्टिलिवराची भाशा उलोवपाची ना. एक्झॅक्टली. पिलर तुमकां आतां करचें पडटा. पिलर घालून ताका वयर टाय बार घालून बीम्स घालून त्यो काही गोष्टी आधुनीक थिएटर थंय जातलें. सो आतां तुमचें हें करतलें गोविंद बाब, तुमी स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी तुमी तुमच्याच ह्या स्वभावाक धरून तुमी स्ट्रेट फॉरवर्ड रावन हे इंटरव्यू आमकां दिलो. कारण खूब जाण ही इंटरव्यू टाळपाचे, पण तुमी मुद्दम आमच्या ऑफिसान आयले, आमच्या स्टुडियोन भितर तुमी आमचे कडेन डायरेक्ट क्वेश्चन केले आनी आमी डायरेक्ट क्वेश्चन इतल्या खातीर केले. इनफॅक्ट एज ए ST कम्युनिटींतलो म्हणून हांवें तुमकां सदांच सपोर्ट केला. पूण म्हाका दिसलो हो इंटरव्यू रोख ठोक सडेतोड पत्तीन जावचो आनी तुमची तशी जापो येवच्यो. तुमी खरेंच बरे तरेन काळजांतल्यान उमाळ्यांतल्यान तुमी ह्यो जापो दिल्ले आहात. तुमकां हांव धन्यवाद दिता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.